गीत घेऊया. पेज नंबर 14, 828, सर्वेस्पराच्या मानांक. देव दिसता तुमकां सगल्यांक तुमकां देव कृपा दी. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी पाद्रे पियो हाचें फेस्त संभ्रमता. मिसाची ही खेरीती देसां आसात ती तुमचे फुडें दवरता. बर्थडे, थँक्स गिवींग, गूड हेल्थ, मिसा ही कीथ डायस आनी सेलिनो डिसूसाक आसात. थँक्स गिवींग मास Jenance and Melissa Fernandez. Wedding anniversary, Rosie and Robin Coutinho. Mass of blessings, healing, good health. Celiao Lobo. Otmia Pasot, Misa, Lucheta Ferrão and Estevão Gomes. Jose Rodriguez, Lutz de Melo, Antonio Pereira. या सगळ्यां पासून आमी ह्या मिसान मागया. मिसान वांटो घेवया. भक्तीपणी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, देवाचे बोगसणे आमी सगळीं जाणां मागया आनी एकामेकाचे आनी सगळीं जाणां काळजांत ताण म्हणया. हांव पातकी सोरपोदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकृत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकृत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकृत कोर. मागुया. देवा आमच्या सर्गींचे बापा, तुझे पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र, तुजे विणे बरोबर म्हणलोलो कोणूच ना. भगवंत पाद्रे पियोचे विनोतीन तुजे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कोर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां बोर आनी शेकी तुज्या मोहिमेंत सरकार आमकां वांटो दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. आगेव प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. दारियस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आगेव प्रवाद्या उदेशी शेआलतियेलाच्या पुताक झरोबाबेलाक, जुदाच्या अधिपतीक आनी महायाजनिका जोसुएक, जेहोजादाकाच्या पुताक सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें.
दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. हो लोक म्हणटा, सर्वेस्पोराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. आनी आग्यो प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पोराचें उतर अशें पावलें. ह्या घराचें गोरतान जाल्लें आसतना तुमी बऱ्या बऱ्या घरांनी रावपाचो वेळ हो. तर आतां दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमचे सोबें कितें कात घडलां तें चीत दिवन पळयात. तुमी खूब वोंपले, पूण भोव थोडें लुंवलें. तुमी जेवतात तरूय तुमचें पोट सारकें भरो ना. तुमी पियेतात, पूण केन्नाच दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात, पूण तुमकां ऊब मेळ्ळो ना. वावराडी आपली जोड पिंजलोले पिशवेन घालतात. तुमचें जिवीत कशें कात चल्लां ताचेर बारीकसाणीन नदर मारात. म्हणटच आतां दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना ते म्हाका मानवतले आनी थंय म्हाका मोहिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे बडकार. तुमचो जबाब जावन दी. आपले पोरचेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. सगळीं म्हणुया. आपले पोरचेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. सर्वेस्पोराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उलासूं. जबाब. आपले पोरचेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारा ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्पोरान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब. आपले पोरचेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जैता भोग संतोश बरीच जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपोटूं ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी वडवीक. जबाब. आपले पोरचेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. उदकाराक उबी रावया. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हेरोड उपराजा घडटालें तितलें आयकून घुस्पलो. कित्याक कांय जाण जुआं मेलेल्यांतलो जिवंत जाला अशें म्हणत. दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुआं ताचे शीस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर? आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वाकाणी तुका क्रिस्ता हेरोद राजा जेजूक पळोवंक आशेतालो. ताचे विशीं लोक कितें म्हणटालो? जो हांव जिवंत जाला, एलिजा हो कोण आदलो प्रवादी. म्हणजे हो जेजू कोण तरी म्हत्वाचो. जोआचे हांवें चीज कापलें, पूण हो आतां कोण तर इतलो लोक ताचे उलयता. आमी जाणो जेजू कोण पळय तो, ताचेर आमी नियाळ केलेलो आसा कितलो. तो कोण? देवाचो पूत. पूण तो कोण आसलेलो? एकदम खालती, खंयचेच वस्तूक तो चिटकोन रावन आसलेलो, फकत आपल्या बापायकूच. आनी हे भाशेन तो बापायच्या एकवटान रावन बापायचो मोग, बापायची जाणवाय सगल्या जाणांक उतरांनी, कन्यांनी आनी चालींतल्यान दाखयतालो. ताचो परिणाम इतलो जालो की लोकांक खरेपणी कळोन आयलें की होच तो आमचो सोडवणदार, होच तो आमकां गोठाय दितलो. हाचेच कडेन आमच्यान वचोंक जाता. दुसरे कडेन कित्याक वचोन आनी ती? कित्याक देवाचें आसप तांचे मदें आसना. आनी हें मनांत दवरया, जेन्ना आमी देवाच्या आसण्यांत आसता तेन्ना आमची उतरां, कन्यो, चाल आमच्योनूय देवाच्यो जातात. पूण आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान आसा म्हणटच जेजूची उतरां, चाल आमच्या उतरांनी, कन्यांनी आमी दुसऱ्यांक दिता. हाका लागून न्हयच आमचें देवसांव, पूण आमी सदांच जेजूचें उतर, शुभ वर्तमान वाचूंक जाय. इल्लें तरी वाचत जाल्यार आमकां ताची समजणी मेळटा. आनी आमी तर हे भाशेन मागणें करीत तर ताका खरेपणी हाजीर जावन जाल्यार आमी जशे भाशेन उज्यान कांटी घाले म्हणटा तें उलपावता, तेच भाशेन आमी तर जेजूच्या एकवटान रावत आमी अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जातलीं. हे भाशेन आमी आमचो वेळ मागण्यांत सारूंक जाय. आपलेपणांत न्हय, पूण आपलेपण सगळें ताका दिवन ताच्या जिवितान आमी एक जावंक जाय. हे भाशेन पाद्र पियो जियेलो. पाद्र पियो सादो मनीस आसलेलो, पूण देवान ताका इतली देणी दिल्ली. पयलें म्हणजे तो खालतीकायेन जियेतालो. फ्रांसिस्कान वय आसलेलो तो खालतीकायेन, एकदम ल्हान, पूण ताचे मदें गूण आसलेले. ताका पेकोवणी दिवंक जाताली. कित्याक लागून? तो जेजूक एकवटान रावतालो. ताचें ऑर्डिनेशन ऑगस्टाचे 10 1910 वर्सां जालें. आनी ते मेरेन सावन ताच्या हातांचेर आनी कुशीचेर, पांयांचेर घाये जेजूचे स्थापले, आयले, पूण तांकां दुसऱ्यांक दिसना जालें. 1918 तेन्नाच ते दिसूंक लागले ताचे हात आनी पांय. इतलो तो जेजूच्या कश्टांत संवसारा पासत आपलें जिवीत ते दुखींत सादतालो. पूण जेजू सगळें तें तांच्या साल्वासां पासत. ताका खूब वस्तू करूंक जाताल्यो. तो वरांचे वरां हातून कुमसाराक बसतालो. मीस भेटयतना इतले भोक्तीन भेटयतालो की लोकांक जेजूचो अणभव घडटालो. तो सगळ्या जाणांक जेजूच्या एकवटान ओडून घेतालो. तो हांगसर आसतना दुसरेय सुवातेचेर आसतालो. असलें लोकांनी अणभवलेलें आसा. तितलेंच न्हय, हांगसरूच आसतना तो आनिकूय हिंचूर आसतालो. म्हणजे 2 जाग्यांचेर एकाच बरोबर, पूण 2 जाग्यांचेर दिसती पडटालो. असली ताका देणी देवान दिल्ली. पूण ताका खूब सोंसचें भोगचें पडलें. पूण तो खालतीकायेन सगळें सोंसतालो, भोगतालो. आनी होच ताचो व्हडलो गूण. जेजूच्या कश्टांत आनी खुर्सांत ताणें भाग घेतलो. आनी थंयसर देवाचो मोग कितें पळय तो ताणें अणभवलो. आनी देवाचो मोग तो सगळ्यांक दितालो. सगळीं ताका वायट कोत्तालीं जावं, पूण तो सगळ्या जाणांक बरें करीत आसतालो. हे भाशेन ताचें जिवीत जालें. हे भाशेन आमचें जिवीत आसा. खूब जाणां आमी हे भाशेन जियेता. तर हें अदीक जेजूच्या एकवटान जिवंक आमचे हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमची सगळीं चिंतना, भावना, चाल दवरया.
आनी ताच्या उज्यांत मोगाच्या आमी पेटोवन येतल्या आनी ताची कुर्तुबां आमी करूंक लागतल्या तो येपरी आमी ह्या संवसारा पासत मागया चड करून कोरोना व्हायरसाक लागून आमची भाव भयणां कश्टवतात तांचे पासत मागे हें पेस्त पिडाक काडून उडय म्हणून आमी देवा कडेन मागणें करया सोरपोदेरान काकुसार देवा तुज्या केरोचने तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणावळ्यान आयकून घे ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतराकाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन गीत घेवया पेज नंबर 43 C35 तुज तेण्यान फावो जालो भावनो मोचे आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या नवाक सर्वेस्पोर मारून घेवं सुरपो दितात देवा तुज्या भक्तांचे मोहिमे खातीर हे वाखणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बाप्पा सुरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा सुरकाली आनी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाकाणटा आपल्या औरंगाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सोद आनी संवसार बल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन गोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगत्याची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात So good for go to ya.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलयेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासोदर मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तुज्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सुरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूचे मागणे आमचे सवे म्हणलें जाता सगळीं आमची देसां मनांत धरून आतां ताचे बरोबर म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटयांचो राकादांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच आसल्याच्या आसता सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडली आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराजीर आसल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकोटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेली पळय तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 65 D34 आत्म्या म्हज्या गायन कर Tuji
मागूया. सर्गींचे बापा, तुझ्या भक्तांचो मरणां दीस तांच्या सर्गींच्या जिविताचो जल्मां दीस म्हूण ओळखून आज आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला. तातूंत आमकां भक्तांच्या पावलांनी चलूंक नवी कोठाय तुवें दिल्याय. ह्या तुज्या देण्याचो दिनवासी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक वेगळी जल्मूक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्वदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. भाग्यवान फ्रांसिसच्या वेळार जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच आनी सदांच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोठूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जायतें भाग्यवान फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 93 F17 पोवीत पेट मिसाची.